प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय देवाचें आपोवणें स्विकारूंक तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवांशाचे नमुणे जावया. बरो लांब विशय, पूण हातूंत मुखेल म्हणटा पळय तें तरणाट्यांक कशे भाशेन आमी देख जावची पळय तें. आयचें हें नोवेन तरणाट्यांचें आनी दोतोनीचें केंद्र मेळून समोरमतात. कित्याक भुरग्यांक तरणाट्यांक देख दिवपाचो, बरी शिकवण दिवपाचो वावर ही केंद्रां कोत्तात. देखून आयचो हो संदेश हो शर्मावन जें कितें सांगता तें तरणाट्यांक न्हू, कितलीं तरणाटीं ना, पूण हो संदेश वाडलोल्यांक, वडिलांक. कित्याक आमी तांकां म्हणजे तरणाट्यांक बरी देख जावची गरज. वडिलांनी तरणाट्यांक कशे भाशेन बरी देख हो बोरवांचो जावचो हो संदेश. एक दीस एक तरणाटो हालींच म्हाका मेळूंक आयलो आनी तो असो उद्गारलो, हांव आनी केन्ना मिसा रिडींग करपा वचपाना. हांवें म्हणलें कितें जालें? ना एकदां केलां तें पुरो जालें कितें? वाड्याचो मांडावळ आसलोली आनी हांव रिडींग करपाक गेल्लो आनी एकलो तो अशें सांगता, आयलो फुडारी आनी ताका म्हणूंक लागलो, हे भाशेन तुमी रिडींग करपा येताय? न्हेसपाक कळना तुमकां? आनी तो चिंतूंकूच पडलो आनी हांवूय चिंतालो कितें न्हेसलोलो काय तो. म्हजो नॅक्स्ट क्वेश्चन तो जावचो आसलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, तेन्नाच आनी एक वस्तुरी आयली, ती फुडारी, ती ताका म्हणूंक लागली, आरे तरणाट्यांक बेश्टें तापय नाका. हाका लागून ती मागीर वाचप करूंक वो कसलोच फुडाकार घेवंक फुडें येयना. आनी हांवें मागीर त्या भुरग्याक विचारलें, कितें न्हेसलोलो तूं? सारको न्हेसोंक ना, टी शर्ट घायलोलें? ना रे फादर, फकत स्लीव्स वयर काडलेली. फॉर्मल न्हेसलोलो, मोचे घायल्ले, फॉर्मल पॅन्ट, फॉर्मल शर्ट, स्लीव्स वयर काडली, फोल्ड केल्ली. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, तरणाट्यांक आमी जेन्ना देख जाता तेन्ना आमी तांकां बोरवांशाचो नमुणो जाता. We become an example of hope to our younger generation, our youth. देखूनच आमी दोन वस्तू समजूंक गरजेच्यो. एक, आमी वाडलोल्यांनी वडिलांनी आयकुपाची गरज. कित्याक तरणाटीं उद्गारतात वो व्यक्त करतात. दे आर एक्सप्रेसिंग एंड वॉट दे एक्सप्रेस वी नीड टू लिसन. दोन वस्तू, वी लिसन, दे एक्सप्रेस. देखूनच आयच्या वाचपांनी आमकां असलेंच कितें मेळटा. पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी हांगा कितें घडटा, नबुकदनेझर हो राजा, ताका सोपण पडटा आनी ताका समजना कसलें सोपण तें. देखूनच हें सोपण समजावपाक ते इज्रायलाचो एकट्या प्रवाद्याक हाडटा, दानियल. आनी दानियल नबुकदनेझर राजाचें हें सोपण ताका समजायता. एक मुर्ती आसली, विशाल मुर्ती, आनी ते मुर्तेक जायते भाग आसले. तकली घोडे भांगराची, अर्दें पितुळीचें आनी लोखंड आनी माती. आनी तो सोजमायता. वेगवेगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी आपली जोड्टी चलयतलीं. हे भाशेन तो राजाक सोजमायता. एक इज्रायली एक बाबिलोनियेच्या राजाक सोजमायता आनी तो आयकता. ही इज लिसनींग टू द प्रॉफेट. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां असलीच खबर मेळटा. जेजू उद्गारता आनी जेजू सांगता, कांयच उरचें ना, सगळेंच मोडोन वेतोलें, पूण धुमाळो येतात पळय तेन्ना तुमी म्हजे पाटलावदार भिवू नाकात.
तुमकां तुमचेर आडकोळी त्रास दुमाळो येतलो असल्या वेळार हांव तुमचे बरोबर आसतलों अशें आस्वासन जेजू दिता. आनी हें सगळें शीस आयकता. आयकोपाची आनी सांगपाची ह्यो दोनूय वस्तू आमकां होच संदेश दिता. देखूनच आमी कितें करूंक जाय? आयज तरणाटीं जाय तें सांगतात. दे एक्सप्रेस अ लॉट. देखून आमची वाडलोलीं एक पावट समजना तीं कितें सांगूंक सोदतात तीं, कित्याक तीं उतरांनी सांगनात. आयचीं भुरगीं तरणाटीं सोशल मिडिया फोनाचेर सावन आपणाक जें कितें सांगूंक जाय तीं सांगतात. आयचीं भुरगीं तरणाटीं सोशल मिडियाचेर आसात. इंस्टाग्राम म्हणनाका, स्नॅपचॅट, टॅलिग्राम, थ्रेड्स, वॉट्सॅप आनी फेसबूक आतां आउटडेटेड जाला. तीं भुरगीं यूज करिना. पूण तीं कितें सांगूंक सोदता, तीं कितें एक्सप्रेस करूंक सोदता, तीं आमकां समजता काय? आनी तें समजतलें जाल्यार आमी पयलें तांच्या संवसारान, सोशल मिडियाच्या संवसाराचे जनेलांतल्यान पळोवंक गरज. तांचो संवसार वो तांच्या संवसारान कितें घडटा. पूण आमी तर यूज करिना. इंस्टाग्राम यूज करिना, थ्रेड्स यूज करिना, टॅलिग्राम, स्नॅपचॅट यूज करिना जाल्यार आमकां तें केन्नाच समजचें ना. एकदां अशेंच तरणाट्या बारी हांव पासयेक गेल्ले कडेन एकटो तरणाटो फोटो काडीत रावतालो. आनी हांवें ताका विचारलें, आरे कितें करता फोटो काडीत रावता, कितले फोटो काडटलो? आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर हांव स्नॅप करता. हांवें म्हणलें स्नॅप? फादर तुका खबर ना? स्नॅपचॅट, फोटो काडीत रावपाचे आनी शॅर करपाचे. आनी ताणें म्हाजो मोबायल घेतलो आनी म्हाका डावनलोड करून दिलें. पूण ताचे उपरांत हे तरणाटे कितें करतात तें म्हाका सगळें ह्या स्नॅपचॅटांतल्यान दिसूंक लागलें. आनी हांव तांकां अदीक बरो वळखूंक लागलो. कित्याक ते खंय वयतात, ते कितें पळयतात आनी कितें सांगूंक सोदतात तें म्हाका अदीक बरें समजलें. वॉट दे वर एक्सप्रेसींग आय कूड लिसन. तरणाटी तरी सोड, आयची भुरगीं पासून सोशल मिडिया यूज करतात. आमचीं धाकटीं भुरगीं यूट्यूबाचेर रिल्स करतात, डान्स करतात. म्हजे नीस आहा ताची 8 वर्सांची आनी आमचें धाकटें आहा 2 वर्सांचें. रील करता यूट्यूबाचेर. आनी म्हाका तें पळोवंक जाय जाल्यार यूट्यूबार वचोंक जाय, नाजाल्यार हांव तांचो डान्स पळोवंक पावचो ना. देखूनच वाडलेल्यांनी तर भुरग्यांक तरणाट्यांक समजतलें जाल्यार तांच्या ह्या संवसारान भितर सरूंक गरज वो पळोवंक गरज. देखून आमी कितें करचें वाडलेल्यांनी? आमी देखीवंत जावया. आमी तांकां एक बरी देख दिवया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 5व्या आवेस्वरान 16वे वलीन आमकां जेजू म्हणटा, तुमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळून दी. उजवाड कसो? तुमच्या कोरण्यांतल्यान परजळून दी अशें जेजू म्हणटा. उतरांचो वापरूच करिना. कोरण्यांतल्यान हो उजवाड परजळून दी अशें जेजू सांगता. आनी भाग्योन फ्रांसीस आसिसी अशें म्हणटा, प्रीच एट ऑल टायम्स, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. सदांच आमी परगटीत रावंक जाय. गरज पडल्यार उतरां उजार करूंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकां न्हू दुसऱ्यांक शिकोवपाक उमेद येता. एवरीबडी लायक टू बी टिचर्स. आनी देखूनच कोणाक सांगता जाल्या पासून आमी टिचरी जाता. हें करिनाका, तें करिनाका, हें कित्याक करता, तें कित्याक करता, हें बरें न्हू, तें बरें न्हू. वी टेंड टू बी टिचर्स. आमी गायड जावंक गरज. आमी तांकां सांगात दिवंक गरज. आनी आमी तांकां सांगात दितले जाल्यार तांकां समजूंक गरज, हुस्को दाखोवंक गरज. वी नीड टू अंडरस्टँड एंड केअर फॉर अ यंग वन्स. आनी अदीक करून तरणाट्यांक. आनी भाग्योन
पापसाहेब पावलू सोवो अशें एवांजेली नुन्सियांदी हातूंत आमकां एक संदेश दिवन सांगता. ह्या दाखल्यान ताचे शिकवणेन तशें म्हणटा, जिवीत पवित्रतायेन आनी देवाक समर्पून जियेत हांव तेन्ना उतरांचो वापर करिनासतना शुभ वर्तमान परगडटा. जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाक भेटोवन जियेत हांव तेन्ना उतरां वापरिनासतनाच आमी देवाचो संदेश परगडटा. देखूनच प्रितीच्या भयणी भावांनो, दुसऱ्यांक तरणाट्यांक भुरग्यांक तर आमी शिकयतलीं जाल्यार आमचेंच जिविताचेर आमी नदर मारूंक गरज, तें नियाळूंक गरज. वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन लायफ. म्हजें जिवीत खंय पावलां? दुसऱ्यांक तर हांव देख दितलो जाल्यार हांव कसलें जिवीत जियेलां? हांव दुसऱ्यांक तर संदेश जातलो जाल्यार म्हजें जिवीत खंय पावलां हाचेर हांवें नियाळूंक गरज. म्हजें जिवीत पयल्या जाग्यार घालूंक गरज. पूट युअर लायफ फर्स्ट इन प्लेस. आनी उपरांत आनी उलोवपाची गरज ना. दुसऱ्यांक तें आपशींच दिसून येतलें. दे वील बी एबल टू लिसन टू वॉट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. तुज्या जिवितांतली बरी देख ती पळयतलीं. आयज भुरगीं शिकतात कशे भाशेन. सायकॉलॉजीन 2 लर्निंग प्रिंसिपल्स आसात, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आनी लर्निंग बाय इमिटेशन. पळोवनूच शिकतात. तांकां सांगपाची गरज ना. ल्हानूच आसतना सावन तीं पळोवन शिकतात. तूं जें कितें कोत्ता तें इमिटेट कोत्ता, आपूण करूंक सोदता. देखूनच ती जें कोत्ता ती देख तुमी दिल्या. देखूनच आमचीं तरणाटीं तर बोरमासो तांच्या जिवितान येतलो. ती कितें शिकतलीं जाल्यार तांकां सांगात दिवया. आनी तुजें जिवीत जावं दी तांकां एक आरसो. तुजें जिवीत जावं दी तांकां एक देख. लेट युअर लायफ बी एन एग्जाम्पल. एक्सप्रेस होप बाय युअर लायफ. बागयोन फ्रांसीस शावेरान तेंच केलें. भोंवून चलून वेगवेगळे सुवातेनी वचोन ताणें बोरमासो दिलो. अदीक करून भुरग्यांक तरणाट्यांक आपोवन हाडून तो तांकां बोरमासो जालो. आमी तशेंच करूंक वावरुया. लेट अस बी द होप टू आवर यंग वन्स थ्रू आवर लायफ. दे आर एक्सप्रेसिंग, लेट अस लिसन. ती उद्गारतात, आमी आयकुया आनी तेन्नाच आमी तांकां बोरमासो जावूंक पावतले.